हेब्रेवांक बरयलेलें चिटवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. गिदियोनाची, बाराकाची, सामसोनाची, जेफ्ताची, दाविदाची, साम्युलाची आनी प्रवाद्यांची हांव खबर करूंक लागल्यार म्हाका वेळ आसचो ना. भावार्थ वरवीं तांणी राष्ट्रां जिखून घेतलीं, नीट स्थापली, बासायलोलें तें तांकां मेळ्ळें. तांणी शिवाची तोंडां धांपलीं, उज्याची आंगठी पालयलीं, पाजलोले तोरसादींतले ते वांटवले. ते ओसोक तासले पूण घोट जाले, झुजांत बलिश्ट जाले आनी परक्या फौजांक तांणी पेल्यान शेवटिल्यो. बायलांक घोव मेल्ल्यांतले जिवंत जावन परते मेळ्ळे. थोडीं जाणां ओदीक बऱ्या जिविताक पुनर्जीवन जावचे खातीर आपली सुटका करूंक दिनासतना कोश्ट दोग भोगूंक तयार जालीं. थोड्यांनी मोस्कऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी कडे सांकली आनी बोंदकोण भोगल्यो. तांकां फातरायलीं, तांकां चिरलीं, तांकां तोरसादीन मारलीं. शेळयांचे आनी बोकड्यांचे चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायलीं. तांकां संवसार पुरतो नासलो, तीं अरण्यांत आनी दोंगराचेर पडोन भोंवतालीं. भुंयारांनी आनी जमनीच्या दोळींनी जियेलीं. ह्या सगल्यांनी भावार्थाक वीर भोगतांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान बासायलोलें तें तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान ओदीक वोडटी येवजण थारायलोली आसा आनी तीं सगलीं फकत आमचे बाराबर सोपूर्णायेक पावलोलीं ताका जाय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे काळीज घोट दवरात. तुजी भोगती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शेरणो येतल्यांक तुवें फावो केल्लें. केदें व्हडलें तुजें भलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्यां मुखार. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे काळीज घोट दवरात. मनीस लोचंड मांडात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाद विवाद करतात तेन्ना तुजे तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे काळीज घोट दवरात. घोट दुर्गांचेर शारांत ताणें आपल्या मोगाची विस्मितां म्हजे खातीर करून दाखयलीं. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे काळीज घोट दवरात. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलो, पूण आदार मागून तुका उलो मारतनाच म्हजी विनोती तुवें आयकून घेतली. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे काळीज घोट दवरात. तुमी सगलीं देवाची भक्ती करतल्यांनो, सर्वेस्पराचो मोग करात. आपले विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गर्वान भरलेल्यांक सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक करतलो. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो, तुमचे काळीज घोट दवरात. Soy Sorvespora.
एक बोट प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोचेक मेळूंक आयलो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी ताचे शिस दर्याचे पेले तोडी गेरेजेनाच्या मुल्कांत पावले आनी तो हड्यांतलो भायर सरतोच मेळो बसलोलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपले बिराड केल्ले आनी सांकळींनी लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जाय नासलें, कित्याक सोबार पावटी ताका कोड्यांनी आनी सांकळींनी बांदलोलो. पूण ताणें सांकळी तोडलोल्यो आनी कोडे मोडून उडयलोले. कोणाच्यान ताका दोमावंक जाय नासले. दीस रात वैल मारून आनी आपणाकूच फातरांनी धाडावन तो सदां समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयस तावन जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो, ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोब मारून ताणें म्हणलें, जेजू बोव वर्त्या देवाचे पुता, म्हजे कडेन तुका कसलें काम आसा? देवाच्यान हांव तुका विनयतां, म्हाका दोगदाय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलेलें, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनाबाग, कित्याक आमी खूब जाण आनी आपणाक मुल्का भायर घाली नाका म्हूण तो ताचे कडेन जोबोर प्रार्थून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड हिंड चरतालो आनी मेळे आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, तांचे भितर आमकां वचून रिगून दी. जेजून तांकां रजा दिली आनी ते मेळे आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो हिंड व्हड नेटान धांवलो आनी उंच वचून कोडशा वेल्यान उडकी मारून उदकांत बुसकोळून मेलो. तांचे राखणे पळून गेले आनी नगरांत आनी शेतां मळ्यांनी तांणी ही खबर कळीत केली. आनी कितें जालें ते लोक पळोवंक आयलो आनी जेजू सरशें येवन देंवचार कोश्टायतालो त्या मनशाक थंय बसलोलो आंगावेली न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन तीं घाबरलीं. देंवचार बसलोल्याक कितें घडलें आनी दुकरां विशीं कितें जालें ते दोळ्यांनी पळयलें तांणी हेरांक सांगलें. तेन्ना तो लोक आपल्या मुल्कांतलो भायर सरून वच म्हूण जेजू कडेन मागूंक लागलो. आनी तो हड्यार चडटाना देंवचारान कोश्टायलोलो तो मनीस आपणाक ताच्या सांगाता रावूंक दी म्हूण मागूंक लागलो. पूण जेजून दिलें ना आनी ताका सांगलें, तुज्या घराच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपली काकलुतीन केद्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्यो त्यो तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केद्यो व्हडल्यो कोदन्यो केल्यो त्यो देकापोलीन परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ
जेजून कशे परी भिरांकूळ सैतानाक फुडो केलो आनी ताका ताचें नांव विचारलें, ती खबर आयचे शुभ वर्तमानान आमकां सांगता। ही एक 8वीच घडणी, तसली आनी खंयच मेळना। जेजूक ताचें नांव जाणो जावंक गरज नासली, पूण हें विचारलें ताच्या पाटलादारांक लागून। जेजूक जाय आसलें आत्मीकतायेचे दुस्मान कितले बोलवंत आसात तें दाखोवंक। जेजूच्या नांवाक सगल्यो पदव्यो आनी बळां दिमी मोडटालीं आनी ताका नमस्कार करतलीं म्हूण दाखयतालो। जेजूच्या नांवाच्या बळान सैतान पर्यान पयस करताले। म्हज्या बापान म्हाका सगली पदवी दिल्या। आमच्या पुर्वजांनी भावार्था वरवीं दुस्मानांचेर आनी सगळ्या आडखळींचेर जैत व्हेलें, कित्याक देव तांचे सांगाता आसलो आनी जेजूच्या नांवाचे पदवीन येतले ताका घेवंक तयार जातालीं। मिशनरी वावर करून येतोच जेजूचे शीस कितें कितें केलां, जेजूच्या नांवान देंवचार काडल्यात म्हूण व्हडा संतोशान सांगूंक लागले। आमकां क्रिस्तांवांक एकूच नांव आसा, तें जेजूचें। ताचे वरवीं आमच्या सैतानाचें जैत व्हरूंक जाता। म्हणटच आमचो सगलो भावार्थ जेजूच्या नांवाचेर आमी दवरुया।